कितली वर्सांच प्रलंबीत आशिल्ल्यो मागण्यो घेवन मुरगांव पालिकेच्या कामगारांचे टूल डावन पेन डावन आंदोलन। मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची कामगारांची शिटकावणी। 2021 आमचा एग्रीमेंट काबार जालो तेन्ना आमी खूब फावटी 3 आमचे चेअरपर्सन गेले, दामू कास्कर, लिओ आनी आतां गिरीश बोरकर। तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन आतां 5 वर्सां दवरले स्ट्रायक हे करपा खातीर, एग्रीमेंट रिन्यूवल करपा खातीर। आनी त्या खातीर आमी आतां काल परतून तेजे कडेन उलयलो तो म्हणटा कितें पयशे कमी आसा, हे आहा ते आहा, सगळे आपले प्रॉब्लेम सांगता। आनी आतां असोच जर आमचो हो एग्रीमेंट उरलो जाल्यार फुडें आमकां आनी कांय हें ना, म्हणून आमी आयज पेन डावन टूल्स डावन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आसा। आनी समज तुमचे फुलफील जाले आनी समज जर आमचे आतां दिवना तेणी जाल्यार आमी फुडें व्हडले स्टेप घेतले। आयज आमी 1 डे पेन डावन टूल्स डावन स्ट्रायक केल्लो आसा आनी हेजे फुडें आमी व्हडलो स्ट्रायक नोटीस दिवन करतले। 5 वर्सां म्हटल्यार आमकां कितले लॉस जाले ते इम्पॉर्टंट। आनी मेन म्हटल्यार कितें आतां मेन कॉन्सुलूय कमी दिसून येता, 5 म्हयने काय 6 म्हयने उरला। तेच्या पयलीं आमचे एग्रीमेंट पळोवचे म्हणजे आमचो एक डिमांड आहा, इतलेंच आनी कांय ना। मेन म्हटल्यार कितें आमकां 5 काय 6 वर्सां कमीत कमी 60-70 हजार आमकां लॉस आहा हाडचे पळोवंक गेल्यार। पण आमी काय पयलीं आमी इतलो फोर्सी करूं ना, काय आमी हे करून बरेपणान आमी डिमांड केल्लो। पूण आतां आमची चड म्हणजे अती हें जालें की आमकां कंट्रोलूय जावना, सोसूंक जावना। म्हणून आमी हे 1 दिसाचो पेन डावन हे केला, आमी कळपाक की आमी बाबा आमी सिरियसली आहा आतां हेच्या फुडें। तांच्या मागण्यांचेर गांभीर्यान विचार करतले, आंदोलन वाडोवंक दिवचे ना म्हूण मुरगांवचो सीओ सिद्धिविनायक नायक सांगता। आज तांचे फक्त 1 दिसा खातीर स्ट्रायक आसा। सो आज आमी खंयच्याच परिस्थितीन तांणी सांगून गेल्यात ते की जर हो 1 दिसाचो स्ट्रायकांचो जर ताजो कितें इफेक्ट जायना जाल्यार दे वील गो फॉर इंडेफिनीट अशें म्हणून ताणें म्हळां, तें सांगलां ताणें। सो आमी खंयच्याच परिस्थितीन हो स्ट्रायक एस्कलेट जावपाक दिवपाना, कित्याक आमकांय बी थोड्यो अश्यो ड्युटीज आसात ज्यो टायम बाउंड ड्युटीज आसतात। म्हाका खूब वायट दिसता की आज आमचें गार्बेज कलेक्शन जावना। सो कशें जशें जाता तशें जाता तितले बेगीन हो आज आमी स्ट्रायक आमी तांचो म्हणजे तांकां कूल डावन करून तांची कितें खरें जेन्युइन कितें डिमांड आसा तेजेर आमी सिम्पॅथेटिकली विचार करतले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।